मुख्यमंत्र्यान दोडामार्गार घेतलो 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जागो. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीन केला आरोप. व्यवहारांचे स्पष्टीकरण दिवपाची केली मागणी. मडगावची नगराध्यक्ष बबितान दिलो राजीनामो. जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याचे विषयाचे दिले रजाव. भाजप आणि काँग्रेसीचे नगरसेवक आयले एकठांय. विजय सरदेसाय म्हणटा ही अपवित्र युती. 5 मिनिटां परस चड वेळ गाडी थांबल्यार फारीक करचे पडटले पैसे. विमानतळ प्राधिकरणान घेतलो निर्णय. टॅक्सी चलोवप्यांनी केलो निषेध. रेजिनाल्डाने दिलो तेंको. प्राधिकरणाक 2 दिसांची दिल्या डेडलायन. नाफ्ता बोट काडपा खातीर अजूनय भायर सरली ना निविदा. प्रत्येक वेळार नवीन तारीख दिवपय थांबयले गोंय सरकारान. मायकल म्हणटा आमी केलें आमचें काम. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीन भाजपाचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर गंभीर आरोप केला आणि ते खातीर मजत घेतल्या महाराष्ट्रांतल्या शिवसेना फुडाऱ्याची. मुख्यमंत्र्यान खंय महाराष्ट्रांतल्या दोडामार्गांतल्या तळेखोल हांगा 1 कोटी 20 लाख चौखण मीटर जमीन फक्त 38 लाखांक घेतली. 24 ऑक्टोबराक महाराष्ट्र वेंचणुकेचो प्रचार चलतालो तेन्ना तेचेर दोनूय विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्या कडल्यान स्पश्टीकरण मागला. हो आरोप करतना विजय सरदेसाय म्हणटा हें बरेंच व्हडलें कारस्थान. सवाय भितर घेतिल्ली ही जमीन म्हारग दरान विकपा खातीर दोडामार्ग गोंयांत घालचे म्हूण आंदोलन सुरू जालां आनी हेच लोक सध्या मडगांवां ओपिनियन पोलाचो फुडारी डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो पुतळो बांदपाक विरोध करतात. आमचे राजकारणी वेंचणूक प्रचाराक सिंधुदुर्गात वचून येयल्या उपरांत हे आंदोलन सुरू जाता हो निखालस योगायोग न्हू. ते प्रचाराक गेल्ले काय जमनीचे डील करपाक गेल्ले असो खोचक प्रश्न तो विचारता. पळयात. आता एक रिवर्स मर्जर चालू आहा. रिवर्स मर्जर कितें की सिंधुदुर्ग हाडून गोंयांत घालचें आनी गोंय थंयच्यान चलोवचें म्हूण अशें बी आसा काय? एंड इज इट रिलेटेड टू बिजनेस इंट्रेस्ट? गोवन आयकॉन्स आर बींग ओपोज्ड बाय पीपल हू आर कुड हॅव बीन मर्जरिस्ट. एंटी मर्जर आशिल्ल्या लोकांकूच ना करप. सो हे कोण? हे आतां दोडामार्गान तांकां शिवसेनेचो थंयचो प्रमुख कोण धुरी म्हणून नांव कितें ताचें बाबुराव धुरी म्हणटा जे हांवें आत्तां एक तुमच्याच एक लोकल चॅनलाचेर ताचो इंटरव्यू पळयला. तो म्हणटा की ही दलाल मंडळी म्हणून हे आतां दोडामार्ग हाडून गोंयांत घालूंक सोदतात. आनी तो अशें म्हणटा की मुख्यमंत्री थंय कॅम्पेन करपाक गेल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान 2 प्रॉपर्टी घेतल्यो म्हणून. ह्याच खेपे प्रॉपर्टीची सेल डीड जाल्या 24 ऑक्टोबराक सेल डीड रजिस्टर्ड जाल्ल्यो आहा. कॅम्पेन करपाक गेल्ले काय प्रॉपर्टी घेवपाक गेल्ले आनी प्रॉपर्टी घेवन जातकर मागीर रोखडोच हो डिमांड जाता की आमकां व्हरून गोंयांत मर्जर कर आनी ताजे मागीर रोखडोच आमचो सिकेर बिकेर तांचे स्टॅच्यू नाका, हें नाका, कोण एंटी मर्जर आहले ते नाका, हें अशें बी काय म्हणून. जमीन जी इतली सवाय आहा, मुख्यमंत्र्याचे एसेट्साचे जर डॉक्युमेंट तूं पळोवंक गेलो जाल्यार तो एक दाखयता 2012 to 2017. हांवूय शॉकाद जालो. खरें जाल्यार म्हाका पूण ते वेबसायट दाखयता. ही शोज एन एसेट ऑफ 2966 acres in Dodamarg. You know what is 2966 acres? 1 acre is 4000 square meters. 2966 acres is 1,18,64,000 square meters. If this is the type of land somebody owns in Dodamarg, and if it has been bought by for 38 lakhs, 1,18,64,000 square meters has been bought for 38 lakhs. मांजे ताळे खोळ म्हणटा थंय. हें जर अशें आसा जाल्यार ही वूड सर्टनली वॉन्टेड टू बी मर्ज इन गोवा मरे. आनी गोंयकारांनी ओग्गे आयकून घेवपाचें. हें चितात. दीस इज द बिगिनींग ऑफ अ व्हेरी ह्यूज कॉन्स्पिरसी. अ कॉन्स्पिरसी टू डिस्ट्रॉय गोंयकारपण एंड एवरी रायट थिंकिंग गोंय. शिवसेनेच्या फुडाऱ्यान दिल्ल्या कागदपत्रांच्या आधाराचेर काँग्रेसीनय हो विशय लावन धरला. हेचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयकारांक स्पश्टीकरण दिवचें अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान मागलां. पळयात. काल एक
दोडामार्गचो शिवसेनाचो चीफ बाबाराव धुरी हांणी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की मुख्यमंत्र्यान आमच्या गोंयच्या प्रमोद सावंतान त्या थंय जमीन परचेज केल्ली आसा आनी एक सावंतवाडी दोडामार्ग ह्यो सगळ्यो एरिया गोंयांत घालपाचो एक वेगळो प्रश्न खंयच्यान तरी उपस्थित जाला. कोणें केला, कितें केला खबर ना. म्हाका दिसता गोंयच्या इंट्रस्टान गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ह्या हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. हो आरोप कितलो खरो आणि कितलो फट ते मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दितकीच कळटलेंच. पूण ही माहिती खरी आसत जाल्यार ही जमीन फकत ₹1.40 एका चौखण मिटराक इतल्या सवाय दरान घेतल्या असो हेचो अर्थ जाता. पणजेच्यान आमचो खबराकार इर्शाद शेख. मडगांवची नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसायान निमणे कडेन आपलो राजिनामो जाहीर केलो. मडगांव पालिकेंतली गोवा फॉरवर्डाची 2 वर्सांची मक्तेदारी काबार करपाच्या उद्देशान काँग्रेस आणि भाजपाचे नगरसेवक एकठांय येयल्या उपरांत तिणें हो निर्णय घेतलो. दोतोर जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्या वेल्यान ती कशीच फाटी सरची ना अशें बबिता तशेंच विजयाचें म्हणणें. पूण विरोधक म्हणटा पुतळ्याक तेंचो कसलोच विरोध ना, आसा तो फक्त तेच्या प्रक्रियेक. काँग्रेस आणि भाजपाच्या नगरसेवकांनी बबिताक 48 वरांचो अल्टिमेटम दिल्या उपरांत हे राजकीय नाट्य चालूच उरलें. जॅक सिक्वेराचो पुतळो आणि रस्त्याक मनोहर पर्रीकराचें नांव दिवपा खातीर सत्तेत येतकच योग्य प्रक्रियेचो अवलंब करतले अशें दोनूय पक्षांचे नगरसेवक म्हणटात. 48 वर्किंग वर्सां भितर तिणें परती मिटींग आपोवन सगळें करचें. अदरवायज जेन्ना जायना शी शूड रिजायन आनी ती जर रिजायन जायना वी वील पुट अप अ कॉन्फरन्स मोशन. डॉक्टर जॅक सिक्वेर द फादर ऑफ वुमेन बोर्ड वॉज नॉट अ स्मॉल मॅन. शी शूड ब्रिंग अप प्रॉपर अजेंडा. इज अ बिग मॅन. बारीक मनीस आशिल्लो तो प्रॉपर अजेंडाचेर घालून तेणें मिटिंगाक घालून तेणी सारको प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय. देर इज सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स की पब्लीक प्लेसीचेर गव्हर्मेंट प्लेसीचेर तुज्यान खंयच स्टॅच्यू तसो विदाउट अप्रुवल तुज्यान घेवपाक जायना. येस वी वील फॉर्म अ कमिटी. वी वील फॉर्म अ प्रॉपर कमिटी विथ माय MLAs with all 3 MLAs of Margao MLAs and including councillors and we will form a one good committee. We will put a prominent citizens also from Margao in the committee. We will study the matter. सदांच विरोधात आसपी 2 राष्ट्रीय पक्ष हातात हात घालून कशे कितें विरोध करू शकतात अशें बबिता विचारता. After discussing it with the party president, we have decided, or I have decided, that we will not compromise with our values or our principles that we stand for. Come what may, on the designated date, we shall have the statue of Jake Siqueira there, and I'm sure all the councillors will support this move, and all the people of Fatorda will support this move. And here again I ask the Congress councillors that what is their business if we try to put a statue in Fatorda? What business do they have? म्हाका दिसता आतां ताजे फाटल्यान आनीकय व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा, बिकॉज हियर आय फील the two national parties, political parties who are supposed to be in opposition it's sort of an eyewashed म्हणजे लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक चल्लां अशें दिसता म्हाका, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर जॉयनिंग हँड्स. एखाद्या विशयाचेर दोनूय राजकीय पक्षांचे नगरसेवक एकठांय येवन विरोध करतात जाल्यार तातूंत कांयच चुकीचें नाशिल्ल्याचें GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी थळावो आमदार दिगंबर कामत म्हणटा. अशें कितल्याशाच फावटी जाल्ल्याचोय दाखलो ते दितात. You mean to say there is hatred or there is an enmity among the councillors in municipal council? I was a part of the council for 5 years. I was representing council, Congress party that time. We have come many times in the interest of the city together and voted against or for. What is there? It doesn't take political ideology. They have raised a valid question that this procedure adopted is wrong. Tomorrow somebody council will take some wrong decision. And those who are free to oppose, they are opposed. Just because BJP is opposing, we should not say that BJP is opposing. That is why we are not taking stand. Our councillors have taken a right stand. I have gone through the entire minutes. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. दाबोळी विमानतळावेल्यान पॅसेंजरांक 5 मिनटां भितर पिकअप करूं येता ह्या विशयावेल्यान टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी परतून एकदां बोवाळ घातला. कारण 5 मिनटां परस चड वेळ रावल्यार पयशे फारीक करपाची सिस्टमीचो विशय शुक्रारा चर्चेक येयलो. काँग्रेसीचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान तांकां तेंको दिवपा खातीर थंय धांव मारली. ही सिस्टम रद्द करपाक तेंच्यांनी 2 दिसांची डेडलायन दिल्या.
हे सिस्टमीक लागून टुरिस्ट टॅक्सीवाले फुरियोज जाल्यात. तांच्या म्हणणे प्रमाणे हे एक व्हडलें स्कॅम. कित्याक तर कोणाक पिकअप करपाक वा ड्रॉप करपाक 5 मिनटां पावनात, कारण गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो असतात. पळयात हो बोळ. यूपीचे मनीस गोंया जायत येयलो हे आनी 10 वर्सांनी 15 वर्सां तांकां पासून कामां लायलें नाय ते चोरांनी. दॅट मिन्स एअरपोर्ट डायरेक्टर कमिनात आहा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एअरपोर्ट कमिनात आहा आनी कॉन्ट्रॅक्टर कमिनात आहा. आख्खो एअरपोर्ट काडला भायल लोकां दिलो आहा, सगळीं शॉपां ते पयलीं डायरेक्टरान चोरान. आतां नवो डायरेक्टर येयला, उरलो भायल लोकां दिवपाक. हो गव्हर्मेंट आमगे गोंयकाराय जाल्यार हांव चीफ मिनिस्टरा मागोता इंटरव्हीन जावं, गरज ना. आमी तेका शिटकावणी दिताय. जो पर्यंत आमी येनाय आनी जो पर्यंत डिस्कशन जाना एकोडे कोण हिंग पयशे घेतना ना मग कोणा हें करता. इंटरव्हीन जावं आनी एक्ट अदरवायज वी वील टेक द लॉ इन आवर ओन हँड्स. भितो पडलें काय ना 151 लायलोले आहा, भितो पडपाक प्रॉब्लेम ना. हांव मातशें मोठ जाला 2 दीस उपास रावल्यार प्रॉब्लेम ना. हांगा जेन्ना एक्झिट करता तेन्ना कस्टमर आसात जाल्यार 50 रुपया हें करता. आतां कसली चार्ज करता ते म्हाका, पार्किंग करता काय लगेजीची करता म्हाका एक सांग. फ्लायटान येतना प्रत्येक कस्टमराची लगेजीचे चार्ज करता जाल्यार एअरपोर्ट प्रेमायसिसान ते कशे फारीक करूंक हे पयशे घेवंक शकता. तेन्ना ही आमची वॉर्निंग आहा. आयच्यान हें हांगा बंद जावंक जाय. सपोज हें जालें जाल्यार हेज्याकून प्रकार आतां एक 50-60 जाण आमी कोणाक सांगूं ना, पूण सडन येयल्ले आसा तेन्ना ही शिटकावणी आहा आमच्या थ्रू सगळ्या युनियनांची. कितें तर हेणीन हे टॅक्सीवाल्यांक जे कितें छळ लायल्लो आहा आनी हे युपीचो खंय ते भुरगे आतां काल येयल्या आनी आयज कामांक गोंयकार मेले. प्रमोद सावंत व्हडलें सांगता मरे सीएम आमचो, गोंयकारा खातीर तो फोटींग मनीस जाल्लो आसा. म्हणजे आतां हे सगळ्यांक आडयता हांगसर. जेन्ना हांगसर आडयता तेन्ना फाटल्यान ट्रॅफिक ऑटोमॅटिकली जाताच आनी ट्रॅफिक जाल्ल्या कारणान फाटल्यानचे लोक आसा ते उरतात थंय. जाल्यार हे कितें म्हणटात, जेन्ना ते फुडें पावता तेन्ना म्हणटात तुमचो टायम चड जाला आनी तेंचे कडेन पयशे घेता. हितून हेंचे रॅकेट आसतले, कित्याक मुद्दाम लोकांक पयलीं आडोवन दवरप, फाटल्यानल्यान पयशे काडप. हो व्हडलो इश्यू आसा हांगसर आनी तेका लागून हे कायमचे हांगचे बंद जावपाक जाय. जेन्ना हांगसरल्यान टुरिस्ट जेन्ना देंवता एअरपोर्टार आनी तेका खंय तरी कामाक आपले एक हॉटेलान जावं सेमिनार आसता कितें तरी पावपाक जाय, जावं लोकल मनशाक सुद्दां खंय तरी पावपाक जाय. हांगसर जेन्ना ट्रॅफिक जाम करून हे दवरता पयशांक लागून, फुडें वचून ते एक्सिडंट जाता. हो कावंटर हांगा ना जाल्यार चड बरो. दाबोळेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 15 दीस जावन गेले. दोना पावलाच्या दर्यांत नाफ्ताचो बॉम्ब टिकटिकत आसा, पूण बोटींतलो नाफ्ता काडून बोट थंयच्यान काडपाच्या कामाची सुचोवणीच अजून दिल्ली ना. आदी सरकार डेट पे डेट दिताले, आतां तेवूय बंद केल्यात. पूण ही बोट कशी सुरक्षीत आसा हें दाखोवन दिवपा खातीर बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो मिडियाकच शुक्रारा बोटीर घेवन गेलो. बाकीच्यो गजाली ताणें शिपिंगाचो डीजी आनी एमपीटीचेर धुकल्ल्यात. दोना पावलाच्या दर्यांत आडखून पडिल्ले बोटींतलो नाफ्ता कसोच गळचो न्हय हाची जतनाय घेवपा खातीर बोटीचे देगेक कशे तरेन बूम घातल्यात हें दाखोवपा खातीर लोबोन पत्रकारा खातीर बोट ट्रीप काडली. खास करून बोटीक गळटी लागल्या हो विरोधकांनी केल्लो आरोप ताका खोडून काडपाचो आसलो. एखाद्या वेळार गळटी जालीच जाल्यार ती ऑयल काडपा खातीर कांय टँकरी थंय दवरल्यात, तेवूय ताणें दाखयलें. These are professional companies. That's why they are being roped in from Singapore to do this job. So what are the names of the companies? ते आमी सांगूंक शकना तुका. Let the work order be issued. केन्ना जातली एप्रोप्रिएट? ह्याच दिसांनी जावपाचें आहा. पूण ते सिंगापूरचे एका बिड्स केन्ना ओपन करतले तुमी? ना ह्याच दिसांनी जावपाचें आहा तें. It is directly DG shipping आणि MPT कोत्ता ते, because it is within their jurisdiction and it is within their purview. तेंची हे ते. So what is the role of captain of ports? Our role is only to monitor. बंदरार घातक केमिकलां हाडच्या आदीं एमपीटीन गोंय सरकाराची परवानगी घेवची अशी आपूण डीजी शिपिंगाक लेखी स्वरुपात विनवणी करतलो अशें मायकल म्हणटा. उदकांतल्या प्रदुशणाक लागून मार्वेल दर्यादेगेवेलें नुस्तें मेल्ल्याचो दावो मायकलान खोडून काडलो. पूण एमपीटी इतली वर्सां शिप्स जे भितर घेताले गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल नासलो. गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल येवपा खातीर आमी फायल मूव करता. वी वील गो अप टू डीजी शिपिंग इन दिल्ली. वी वील गो टू द शिपिंग मिनिस्टर अँड इन्फॉर्म हिम दॅट एनी टायप ऑफ दिस टायप ऑफ शिप वेसल्स वीच कम इनसायड रिक्वायर्स द स्टेट गव्हर्मेंट परमिशन. 2 नुस्तीं जर तर उडयली मारून कोणें, 2च जाल्यार तेचेर इश्यू करपाक व्हडलें कांय ना प्रॉब्लेम. कोणाक 2000ची नुस्तीं धरली आनी तांकां थिंगा बिचार उडयली.
मजगती विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन परत एकदा मागणी केल्या. गोंयांत कोणच नाफ्ता वापरिना तरी खंय मनीस नाशिल्ली ही बोट कोचींतल्यान गोंयांत कशी पावली ताचेर सरकारान श्वेतपत्रिका काडची. पळयात ताचो युक्तिवाद. Why did this ship first of all come to Goa? Who is the consignee? Who has sent it? They say that it has come from Pakistan. Who is the consignee? Who is the consigner? Who has sent, to whom it was going? Suddenly they say that there was some fire and they came here. Did MPT call them? Then why did MPT did not allow them to enter inside and send them out? These are many questions which are unanswered. So all the things should come clear. They should even get a white paper on this tanker. Why speculation? अरबी समुद्रांतल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि पणजीच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि इर्शाद शेख. निमणी मान्यताय स्विकारूंक नाशिल्ल्याचे TCPची बसका जाल्या उपरांत मंत्री बाबू कवळेकारान शुक्रारा सांगले. अशें आसलें तरी मेळिल्ल्या अर्जांचेर खात्यान काम चालू केल्ल्याचें तो म्हणटा. पळयात खबर विस्तारान. झोन बदलाच्या संदर्भात बिरेस्तारा उच्च न्यायालयान सुनावणी केली. जो मेरेन RP 2021 आणि 16B दिल्ल्या आव्हानाचेर निवाडो येना तो मेरेन कलम 16B अंतर्गत केस टू केस जमीन रुपांतरणाचे प्रक्रियेतले कसलेच नवे अर्ज सरकारान स्वीकारचे नाही अशें उच्च न्यायालयान म्हटलां. न्यू एप्लिकेशन प्रोविजनल एप्रुवल घेतलं लागता सांगले न्ही. प्रोविजनल एप्रुवल अशें म्हणजे आमी पयलीं कितें कन्सिडरेशन प्रोविजनल एप्रुवल अशें म्हणून आमी अजेंडा हाडी पयलीं. तशें आमी एकूय हाडिल्लो प्रोविजनल एप्रुवल दिल्लो. जो प्रोसेस चालू आसा तो प्रोसेसच कंटिन्यू केल्लो आसा. जे एप्लिकेशन रिसीव अंडर सेक्शन 16B ऑफ TCP एक्ट फॉर कन्सिडरेशन अंडर सेक्शन 12M ऑफ द TCP एक्ट म्हणजे आमी आयज प्रोविजनल एप्रुवल कोणाकूच दिल्लो ना. जर आमचे रुटीन जे चालू आसा जो प्रोसेस चालू आसता त्योच केसींच्यो हे चालू केल्ले केल्लो आसा. जो 60 दिसाचो टायम आसता तितून बीन टायम आमकां TCPचो रिपोर्ट दिवप आसता किंवा एग्रीकल्चर रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो रिपोर्ट खातीर आमी एक 60 days आसताय. असो जो प्रोसेस जे चालू आसा तो प्रोसेस आमचो चालू दवरलो आसा. कोर्टाच्या आदेशाच्या विरोधात वचनासतना लोकांक मजत करपाचो यत्न करतात अशें TCP मंत्र्यान सांगलां. कोर्टाचें कसलें उल्लंघन न करता बारीक लोकांक जस्टीस कशी मेळपा जाय खास करून म्हणजे आमचे कडेन एप्लिकेशन खुबशीं पेंडींग आसात. लगभग 6,000च्या आसपास पेंडींग हितून 6,000 भितर बिलो 500 आसात 4,500च्या आसपास. हय आनी बिलो 1,000 आसात अरावंड 600 म्हळ्यार 5,000च्या आसपास फक्त बारीक बिलो 500 आनी 1,000 अशें एप्लिकेशन आसा. आनी हांचे कडेन खंय तरी फुडाराक न्याय दिवपाक कोर्टाचें कसलेंच उल्लंघन न करता तांकां न्याय दिवपा बद्दल आमचें डिस्कशन जालां. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. देशभरच्या विधिमंडळांक समान नेम तयार करपा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांच्या सभापतींच्या नेतृत्वा सकयल 3 समित्यो नेमल्यात अशें लोकसभा सभापती ओम बिर्लान शुक्रारा सांगलें. अधिकार वेगळे करपाच्या सिद्धांताविशयी संसदेच्या भूमिकेबाबत लोकसभा सभापतीन आमदाराक संबोधित केले. हमारी कोशिश ये है कि हम विधानसभा लोकसभा को भी संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक साथ जोड़ सकें. और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी हमने डिजिटल कर दी है. उस लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी को सभी विधानसभा में एक्सेस हो. सभी विधानसभा के मान्य सदस्य वहाँ की उस लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकें. ये भी हम प्रयास करें. रिफॉर्म बिजनेस के अंदर 2 चीज़ें जो लगती है जो विधानसभा के अध्यक्षों से चर्चा हुई. सभी का मत था कि विधानसभा लोकसभा के अंदर सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है. सहमति असहमति भी है, पक्ष विरोध भी, ये हमारे लोकतंत्र की शक्ति है. लेकिन वाद विवाद चर्चा हो लेकिन बेल में आने के लिए नियम प्रक्रिया बननी चाहिए. उसके लिए प्रयास करें. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
पंचायतीन नोंद करून घेतलेले घर मोडून उडयल्ल्यान तशेंच रस्त्याची 2.5 कोटींची कामां आडावन दवरिल्ल्याचो निशेध म्हण वळवयचो सरपंच दिगंबर तारीन बिरेस्तारा सरपंच पदाचो राजिनामो दिलो. आमचीच कामां जायनात आनी भायले 10 आमदार घेवन कितें करपाक सोदतात तुमी? तुमकां भाजपा कार्यकर्त्यांचीच पडूंक ना असो शीण भाजपाचो वावुरपी असलेल्या तारीन सरकारा कडेन काडला. वळवयचो सरपंच दिगंबर तारी हो भाजपाचो वावुरपी अशें आसूनय फाटल्या 2.5 वर्सां सावन पंचायतीची कामां आडावन उरल्यात अशें ताचें म्हणणें. पंचायतीन नंबर दिल्लें एक घर बेकायदेशीर म्हणत सरकारान मोडून उडयलां. गांवांतल्या कम्युनिटी हॉलाक लायटीचें कनेक्शन दिवंक ना. ह्या सगळ्या गजालींचो निशेध म्हणून ताणें आपल्या पदाचोच राजिनामो दिलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. डेव्हलपमेंट आतां 2-2.5 वर्सां कांय ना. दुसरी गजाल ही हांगा आमचें घर म्हणलें तें एक रिजन जालें. आनी तशें म्हाज्या पंचायतीन जावं म्हाज्या सहकारी कोण आसा पळय तसलेंच म्हाजेर दडपण ना. हांवें स्वखुशीन काल वचून राजिनामो दिला. हांवें तांकां सांगलेलें म्हण तेंच्यांनी म्हाका कांयच प्रत्युत्तर दिवंक ना. हांव राजिनामो दिता रे ओग्गी रावले तेंचें कांय रिएक्शन कांय ना. बाबा हांव राजिनामो दिता पूण हांवें सांगलें तांकां पळय हांव राजिनामो दिता एका कारणाक लागून बेश्टेच ही कामां जायना जाल्यार थंय बसून कांय फायदो ना. सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय की आमी सिनियर मरे हांगाचे बीजेपीचे कार्यकर्ते. बेश्टे आतां बाकीचे भायले आयात आमदार करून तुमी कितें करूंक सोदता तर सरकार? ही आमचीच कामां जायना ते 10 आमदार घेवन कितें करता तर तुमी? तुमचो आमदार काम करना तर आतां सध्या आमदार काम करता पूण ताका बरो फंड मेळना तो तरी कितें करतलो? ज्या मंडळान ते पळोवपाक जाय पळय एक ते आमच्या कार्यकर्त्याचें घर म्हणलां तेच तो आमचो पदाधिकारी येवन सुद्दां तेंच्यांनी पळोवना. एक गोविंद बाबा येयलो इतलो आनी कोण येवना. आरी सोसायटी कम्युनिटी हॉल आवर्तन फुरतातो तेन्ना RD मिनिस्टर आसलेलो आनी आमचो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हाणें तो रिकमेंड करून तेच्या लेटर हेडीचेर ताणें हो हॉल बांदचो म्हणून प्रपोज केल्लो श्रीपाद नायकान. आनी पंचायतीन पाठपुरावो करून हो येदो व्हडलो हॉल कमीत कमी म्हाका दिसता 1 कोटीक तेकलो तो. 1 कोटीचो प्रोजेक्ट गोंयांत म्हाका दिसता RDचो सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट. आनी आयज ह्या प्रोजेक्टाक इलेक्ट्रिफिकेशना लागून हो 3 वर्सां असो दवरून आसा. सरकारान बेगीच्या बेगीन हेजे इलेक्ट्रिफिकेशनचें जें कितें टेंडर आहा तो वर्क करचो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. तुमी खाणा जेवणाची मोगी जिबेची रूच भागोवपाची एक बरी संद आसा. पणजेच्या हॉटेल पार्क प्रायमान सी फूड फेस्टिवलाचें आयोजन केलां. सेगीत 2ऱ्या वर्सा आयोजीत जावपी ह्या फेस्टिवलाक शुक्रारच्यान सुरवात जाता. तें 17 नोव्हेंबरा मेरेन चलतलें. दनपारां 12:30 ते 3:30 उपरांत सांजे 7 ते राती 11 मेरेन. So for this food festival, we have made different kind of menus. There are two separate menus as prepared. It will be very convenient for guests to choose the menus. One, that a la carte menu which is prepared for individual items. Guests can order as per their liking. Individual items are there in a la carte basis, and rates are very marginal so that anybody can offer this rate, and they can enjoy the taste here. And second menu we have prepared the combo menu, that is including seafood, rice, roti, naan, salad with drinks, so that if a single person like to dine here during this festival, he or she can order seafood with drinks and main course that will be including in a combo meal will be provided. So according to this, the prices of the menus are prepared. It will be very helpful. Even all students and all office staffs, corporates can visit this place. They can enjoy this time, sir. This is a specially made menus for all Goan food loving people, sir. आता मारुया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज रावंडअप. कोकण रेल्वेन मुंबयच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाच्या जोडपालवान कॅन्सर पिडेस्त भुरग्यां खातीर गोंय भेटीचें आयोजन केल्लें. मडगांवच्या युवा संजीवनी संस्थेन वर्स पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा दिंडीचें आयोजन केलां. मडगांवच्या कोंब वाठारांत जावपी हे दिंडी निमतान संस्थेन 8 ते 10 नोव्हेंबरा मजगतीं वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. कार्तिकी एकादशी निमतान मुळगांवच्या विठू माऊली वारकरी मंडळान मुळगांव सावन मये शिकेरे मेरेन दिंडी काडली आनी ही मेनकुरे माऊली मंडळाची दिंडी. ज्ञानोबा तुकारामाचो गजर करत कोलवाळे विठ्ठल कालिका उपासना धामा मेरेन दिंडी काडली.
नाफ्तान भरिल्ली बोट गोंया हाडपा फाटलें कारण कितें हाची CBI मार्फत चवकशी जावची अशें सवेराची अध्यक्ष तारा केरकरान मागला. पायोनियरिंग व्हेंचर्सान तिसऱ्या ट्राय किड्स गोवा 2019 ट्रायथॉलॉनाचें आयोजन केलां. डिसेंबर म्हयन्याचे 8 तारखेर पेडेच्या खेळा संकुलांत ही सर्त जातली. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आणि आयची कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.